हांवें पलतडवाडा हांगासरलो हो ल्हानसो ब्रिज कलवट म्हटल्यार जाता हो अत्यंत जीर्णावस्थेन आसलो आनी धोकादायक स्थितीन म्हणजे केन्ना एखादे दुर्घटना जायत अशें इतली परिस्थिती जाल्ली ताका लागून आमी PWD खात्याक हांगासर विनंती केल्ली की ह्या सांकवाचें बांदकाम बेगींतल्या बेगीन जावचें अशा हेतूंतल्यान आज हो प्रस्ताव मंजूर जाल्लो आसा आनी आयज एक 3.5 मुहूर्ता पैकी एक असो मुहूर्त बली प्रतिपदा पाडवो जो म्हणटा त्या पाडव्याच्या शुभ मुहूर्ताचेर आयज ह्या सांकवाचें कामाचें भुमिपूजन जाता। गांवच्यो साधन सुविधा ज्यो आसा त्यो ताका सीमा ना, मर्यादा ना, खंय कितें जावचें हें प्रत्येक नागरिकांनी किंवा त्या गांवचे ह्या जे आसा ग्रामस्थ आसा ते ग्रामस्थांनी ठरोवचें आसता आनी जशे प्रस्ताव आमच्या कडेन येतात किंवा लोकप्रतिनिधी कडेन येतात, पंचायती कडेन येवं किंवा आमच्या कडेन येवं तशे तशे प्रस्ताव धाडले वता आनी ताका सरकार दरबारान मंजुरी मेळ्ळ्या उपरांत हे कामाक सुरवात जाल्ली जाता। अशा हेतूंतल्यान प्रत्येक गांवान आवश्यक साधन सुविधा तयार करपा खातीर सगळ्यांच्या सहकार्यान नागरीक, ग्रामस्थ, पंचायत, जिल्हा पंचायत हांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आमी विविध प्रकल्प फुडें व्हरपा खातीर गेल्या 3.5 वर्सांच्या कार्यकालान यशस्वी जाल्ले आसा। एक आमचे 4-5 वर्सां पयलींची मागणी पूर्णत्वाक येता, पूर्णत्वाक येवन आयज तेजें भुमिपूजन जाता। खूब वर्सां आमी पावसाळ्यान हाल सोंसले। आमच्या गांवांत पूर ह्यो वर्सान 2-3 फावटी येतात। आतां ह्या गांवाची डिमांड आसलो की ह्यो पूल जो आहा तो खूब वर्सां पयलींचो आनी ह्या पुलाच्यान एक जो ब्लॉक आहा तो 2 ब्लॉक करचे जेणे करून पावसाचो फटको ह्या वाड्या वयल्यान चड बसतालो, हेंच्या घरांना उदक वयतालें। अशे कितलीशींच वर्सां आमी हाल काडले आनी एक फाटल्या 2-3 वर्सांक जेन्ना आमची नवी टीम पंचायतीन येयली तेन्ना आमी प्रस्ताव त्या PWDक दिलो। आमच्या आमदाराच्या सहकार्यान आमचें हें काम आयज भुमिपूजन जाता।